शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्महाभवतो तद्भक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संस्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संस्मरामि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारू प्रथम जावनु हांग स्थापन केलेले मुरलीधर गोपाल कृष्ण माय पडता तशीची संस्थाना आराध्य देवाक प्रणाम करता सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावनाक प्रणाम करता आणि हांगा विराजमान जावन आशिल्ले संयमेंद्र स्वाम्याला चरणांक वंदन करून तांकां दिल्लीकय आणि ह्या सभा कार्यक्रमाक स्वागत करता हांगा उपस्थित सर्व आचार्यांक भटमामांक आणि समाज बांधवांक या सभा कार्यक्रमाक स्वागत करता. ह्या वर्स दिल्ली समाजा खातीर एक व्हड वर्स. इते म्हळ्यार ह्या वर्स ह्या समाज भवनाक आणि मुरलीधर गोपाल कृष्ण हांगा स्थापन करून 25 वर्स जाले. या रजत महोत्सवा वर्स म्हळ्यार एक माइलस्टोन म्हणून येता की आम्ही कसं साध्य केलं आज ते आणि एक गेले 25 वर्स ह्या समाज भवन स्थापन जातरी आम्ही कसं केल्लें खंयची चांग चांग काम केल्लें आणि खंयची कार्यक्रम आनी चांग कोण कोरेत ह्या विचार करचे एक फुल्ल इयर चान्स मेळटा आमकां. तशीच मुखा वयल 25 वर्स आमी आनी कसं चांग काम कोरेत आणि आमगेले आणि समाजा बरेपणा खातीर कसं कोरेत आणि ह्या समाज भवन बांदतना आमगेल म्हालगड्याल कसो उद्देश आशिल्लो की
त्या उद्देशा प्रकार आम कशी मुखार वचयत हाजे विशय चिंतन करूं. आतां पळयल्यार खाली मिगेल म्हणटा ह्या समाज स्टार्ट जाताना आशिल्ले पैकी खाल गिरीश पै मामा हांगा दिसता. 76-77 तू ह्या समाज स्टार्ट जालेले. त्या टायमार खाल 3 बँक्स, कॅनरा बँक, कॉर्पोरेशन बँक, सिंडिकेट बँक, थंय कोण काम करताले तांकां हांगा ट्रान्सफर जाताले. 3 जावं 4 वर्सां खातीर येताले. तांगेल निमित्त ह्या समाज जाल्ला म्हूण सांगच्या कसली चूक ना. विंगड कडेन आमी पळयल्यार समाज आमगेले स्टार्ट जालेले एक भजन करून जो सन कार्यक्रम करून तशीच दिल्लीन तू तशी स्टार्ट जाल्ले. ताजे नंतर चवथी ह्या सेलिब्रेशन सुरू जालें. सुरवेक 1 दिसा चवथ जाता हांगा. आज 5 दिसा चवथ जाता. थोडे मागशी पळयल्यार की त्या टायमार कशी करताले. हांगा कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आशिल्ले. आमगेले म्हणलेले बिल्डींग ना आशिल्ले. एक सानो हॉल ताय ना आशिल्ले. सो त्या टायमार कसले कार्यक्रम करता जाल्यार सान कार्यक्रम करता जाल्यार 1 म्हयनो पुडकी 2 म्हयने फुडें वचून समयार एक MCD हॉल बूक करता जाताले. त्या मिस जाल्यार त्या हॉल मेळना. सो पलपल्यार वचून त्या हॉल बूक करता. ताजे नंतर कार्यक्रमा ते दुसूची सकाळी 5 घंटा जेव्हा उठान मंडी वचून रांदेकाय की ग्रॉसरी की सकट घेवन येवका. रांदपाक कसले आयदन जावका ते खंयकी स्टोर आसताले त्या पुरा घेवन येवका. ताजे नंतर एक कार्यक्रम ऑर्गनायज करूं जाताले. त्या मात्र नाही कार्यक्रम जातरी ते दुसूची आशिल्ले पुरा आयदन घासून की कसल कोर न्हू वापस स्टोरा व्हरून दवरका आशिल्ले. तितले कश्ट जाताले. जाल्यार त्या टायमार सक्कड समाज बांधव मस्त प्रयत्न करताले की आमगेले खंयचेय कार्यक्रम करताना उणें खर्च करका. कितली कलेक्शन जाता तांत उणें खर्च करून लायक रितीर एक कार्यक्रम जावका म्हणून एक उद्देश आसतालो. आमगेले एक समाज भवन जावका म्हणून. तशी प्रयत्न कोण मागीर आमकां आय थिंक 86 की 87 तू एक प्लॉट हांगा मेळ्ळेले. त्या टायमार हांव आयकल्ले प्रकार सुक्तनकर मामान आमकां गायडन्स दिलेले आनी हो जाग मेळच्याक फर्स्ट स्टेजाचेर मेळ्ळेले. त्या नंतर सक्कड कमिटी समाज बांधव कितले आशिल्ले की म्हळ्यार 86 दाखोवन ह्या समाज भवन बांदताय कितली कमिटी आशिल्ले तांणी मस्त प्रयत्न केले की आमकां ह्या समाज भवन बांदका म्हणून. जाल्यार कसं केल्यार ह्या समाज भवन बांदच्याक कसं ना कसं सान अडचण येताली. म्हाका उडगास आसा एक वेळा आमगेले पेपर्स कार आशिल्ले त्या थंय चोरी जाल्ले. मागीर वापस डुप्लिकेट्स घेवन येवका जाले. प्रति वर्स आमी लेखचे आशिल्ले ह्या वर्स जाता म्हणून आनी आमी सगळ्यांक कमीट करताले ह्या वर्स आमी बांदू सूर करताची म्हणून. जाल्यार लास्ट मिनिटाक कसो ना कसो प्रॉब्लेम जातालो. अरावंड 96 त्या टायमार ते कमिटी कोण आशिल्ले की तांणी हटस्वाम्या भेटू चमकले आनी प्रार्थना केली की आमगेले ह्या समाज भवन जावं का म्हणून आशिर्वाद मागलो. तेच वर्स 5 दिसा कॅम्प हांगा गीता मंदिरा जालेलो. त्या टायमार भुवनेंद्र स्वाम्याल पुण्यतिथी आचरण करून आमकां सगळ्यांक प्रसाद दिवन ह्या समाज बांदची तशी आशिर्वाद मेळ्ळो. म्हाका उडगास प्रकार 13 म्हयने की 14 म्हयने भितर ताजे नंतर ह्या बिल्डींग बांदून जाल्या. ह्या बिल्डींग बांदून सूर करताना आमगेले बँक बॅलन्स आशिल्ले 7 लाख. 7 लाख बँक बॅलन्स प्रोजेक्ट पळोवच्या गेल्यार 70 की 80 लाख की घाला. कशी करचे
गोतना जाल्यार एक कॉन्फिडन्स जाता म्हूण देवाल आनी स्वाम्याल आशिर्वाद आसा ह्या जाता म्हूण आनी ह्या सूर केल्ले आजी आमी सकड कितली कमिटीज आशिल्ले की त्या टायमार कोण कोण समाज बांदव आशिल्ले की तांगेल सकड आभारी आसता त्या टायमार ह्या प्रयत्न कर नातील जाल्यार ह्या समाज भवन जायनाशिल्ले दिल्ली समाज भवन म्हणटाना 2 नांवां केन्नाय उडगास येताचे मस्त जनान प्रयत्न केला जाल्यार 2 नांव कुडले उडगास येताचे एक KS प्रभू सकडे तांकां शिनमाम म्हणटाची आनी BD पै माम ह्या बांदू सूर करताना तांणी लिडरशीप घेतल्या आनी मस्त मार्गदर्शन दिल्लें सगळ्यांक त्या टायमार कोण वॉलंटियर करतर आशिल्ले की कमिटी आशिल्ली की तांकां BD पै मामान हाजें फुल्ल कन्स्ट्रक्शन पळयलें त्या टायमार तांणी ज्ञानन डंकरले काम करताले जाल्यार कंपनीन तांकां हेच प्रोजेक्टाक असायन केलेले त्या टायमार तांगेले MD आमगेले समाज बांदव आशिल्ले तेन्ना ह्या वाठारांत काय आमगेले 120 की 130 फॅमिलीज आशिल्ले प्रति आयतारा 9 गंटे म्हणटाना शिनमामान ओल्ड राजन नगर दाखोवन स्टार्ट करचे वाटेर कितली जन आमी राबता की सगळ्यांक वोट करचे आनी हांगा घेवन येवचे आमी म्हणजे आमकां कन्स्ट्रक्शनाक कसले येना तूं कसले व्हरतर आमकां म्हण कांय ना रे मॉरल सपोर्ट म्हण आमी येताले विंगड दीस ऑफिसा दाखोवन ऑफिस कंप्लीट जालें सत्ताक 5:30 भायर सरचे आनी सीदा सायटार येवचे रात्री 7 की 8 घंटे हांगाचे तशी ह्या समाज भवन बांदिले बांदताना स्टार्ट करताना आमी इमॅजिन कर न्ही कितले भव्य जातली ह्या म्हूण जाताना आमकां कॉन्फिडन्स आयले आनी प्लॅन आशिल्ले चिक्के वाडयतर ह्या स्टेजार हाडून राबयले तशीच मस्त जनान लोकल्स तांणी आमकां समय हेल्प केलेलो आसा एकड्यान येवन हांव आजी सक्कड वुड्ड दिता म्हणालो अनेकान पळय नाशी म्हणलें तुमकां कितली मार्बल जाय तितली आमी दिताची म्हूण ताणें काय लेखली कितके एक सानो कसं की बांदता आनी तितली मार्बल हांव दिता म्हूण मागीर आमी ताका सांगलें नाका तूं फस्ट यो पळय मागीर कमिटमेंट कर म्हूण तो मनीस एक दीस आयिल्लो हांगा ताणें पळोवन ताणें फुल्ल मार्बल तूं खंय खंय मार्बल घालका तें तुमगेली इच्छा तितले मार्बल हांव दिता म्हूण तशीच आमी ह्या समाज भवना इनॉग्रेशन जातरी मुरलीधर गोपाल कृष्ण स्थापन जातरी आनी एक सानो प्रोजेक्ट घेतले की भुवनेंद्र धर्म प्रतिष्ठाना अंडर एक डिस्पेन्सरी चलोवका म्हूण ओरिजिनल प्लॅनान ना आशिल्लें की डिस्पेन्सरी खंय करचें म्हूण आमी लेखिल्लें हांगा भितर करया म्हूण तेन्ना आमी लेखलें नाका म्हापशी करया म्हूण सो त्या टायमार म्हापशी डिस्पेन्सरी आनी किचन त्या बांदचें म्हूण हें केलें त्या प्लॅन केलेले एकलो कोण की हांगा विजीट करूं आयिलो ताका आमी सांगलें आमी अशी डिस्पेन्सरी बांदतर आसा म्हणून जाय ताजी कितले खर्च आसले हांव दिता म्हूण तशी डिस्पेन्सरी जाल्या फुल्ल आमगेल्या भुवनेंद्र प्रतिष्ठाना अंडर आमी स्टार्ट दाखोवन एक डिस्पेन्सरी चलयताची सो अशी ह्या समाज भवन निर्माण जाल्लें समाज भवन जाल्ले एक व्हड एसेट जाल्ले ह्या एक मायलस्टोन कंप्लीट जाल्ले ताजे नंतर नेक्स्ट 25 वर्स कसं केला आमी नेक्स्ट 25 वर्स फस्ट आमगेले हांगा मंदिर जाल्लें मुरलीधर गोपाल कृष्ण स्थापन केल्लें नवग्रह मंदिर जाल्लें आमगेल जन मात न्ही मस्त लोकल जन हांगा देवा पांय पडूं येताची
फुडें ह्या वाठारा खंयचे लागीं देवस्थानय ना आशिल्लें, शनी मंदिर हांगा खंय ना आशिल्लें कनॉट प्लेसांत. आमगेलच्या वती फुडें भायर जाताली थंय विंगड हॉल्स बूक करून करता आशिल्ले त्या हांगा आमगेले समाज भवनां स्टार्ट केले. तेन्नाच कमिटीचीन सांगलें ओके आमी 5 दिसांच करुया, एक दीस आमकां सगळ्यांक काही पार्टिसिपेट करूं जायना, देवाला आशिर्वाद मेळटलो, 5 दीस करुया म्हणून. थोडे भंय आशिल्ले एक दीस करचे कश्ट, 5 दीस कशें करचे म्हणून. आमगेले समाज बांधव सगळे वर्किंग क्लास, सगळ्यांक ऑफिसां वचका, 5 दीस रज घेवचे भारी कश्टा काम. जाल्यार जाता म्हणून स्टार्ट केलें. ते दीस दाखून आज थंय प्रती वर्स 5 दिसांचे वच जाता. तशी सत्यनारायण पुजा वर्सा एक दीस जाताली त्या कार्तिक पुर्णिमे दिसा. प्रती म्हयन्या सेकंड सॅटर्डे जावका म्हणून स्टार्ट केलें. वापासय तेंच भंय कशी जाता म्हणून. आज पळयल्यार सेकंड सॅटर्डे सत्यनारायण पुजे बूक करूकाची वेटिंग लिस्ट आसता आमगेले. ह्या देवाला आनी स्वाम्याला आशिर्वाद. तशीच स्टार्टिंगान तूं भुवनेंद्र प्रतिश्ठाना अंडर आमगेले हांगा चेडवांक आमी स्कॉलरशीप दिताले. प्रती वर्स 2 जावं 3 स्टुडंट्स आसताले दिल्लीचे समाज बांधव, तांकां थोडे सहाय जावका आशिल्ले करताले. मागीर आमी वाडयले ते हांगा दिल्ली भितर अशी एलिजिबल कॅन्डिडेट्स कोणें ना आशिल्ले, सगळ्यांक अफोर्ड करूं जातालें एज्युकेशन. आमी तो कार्यक्रम राबयत आशिल्ले की कोणाकय नाका जाल्लें म्हणून. आमी त्या हॉट स्केलार करता म्हणून ऑल इंडिया स्कॉलरशीप दिवचें सुरू केलें. त्या कार्यक्रमाक प्रोजेक्ट अक्षर म्हूण नांव दिलें आनी ऑल इंडिया स्टुडंट्साक कोणा जावका की तांकां आमी स्कॉलरशीप दिताची. त्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करतना स्वाम्याला आशिर्वाद घेतना स्वाम्यान म्हाका एकच सांगिल्लें, खंयचेय स्टुडंटा दितना ताका फुल्ल टर्म दिवका, मध्य खंय राबोवचें नज. चेडवां दिवं नाकाची, 2 चेडवां दियाची, जाल्यार तागेलें फुल्ल एज्युकेशन जावताय ताका दिवका म्हणून. आज थंय आमी 150 पैकी चड चेडवांक स्कॉलरशीप दिला. पुरो जाणांक स्टार्ट टू एंड आमी कंप्लीट केला. ते चेडवांक लायक विद्या घेवन आज मस्त चांग पोजिशनार आसाची. IT कंपनींत आसाची, बँकांत आसाची, प्रायवेट कंपनींत आसाची, भारी खूश जाता. अक्षर खाली स्कॉलरशीप न्ही. आमी सगळे हांगा दिल्ली आशिल्ले जेन्ना कोणय दिल्लीच न्ही, सगळे विंगड गांवां दाखून येयले रेप्रेझेंटेटिव्स म्हण येता. मिगेल जन्म जाल्लेलो पुनांत, गांव ब्रह्मावर, जाल्यार गांवचे कसले गोत ना. फुडें बायपाट करता आशिल्लें खंयचे गांवां नांव. जाल्यार ह्या स्कॉलरशीप दिल्ले निमित्त म्हाका आतां दक्षिण कन्नडा आसो, उत्तर कन्नडा आसो, केरळा आसो, सुमार गांवचें नांव बायपाट जाल्लें. कित्याक मागीर थंय दाखून एप्लिकेशन येताची, त्या गांवचे विशयी थोडे म्हायती करपा जाता, थंयची कमिटी कोण म्हूण पळोवपा जाता, थंयची स्टुडंटा विशयी थोडी म्हायती घेवका, तो जेन्युइन की ना म्हूण पळोवपा जाता. तशी करता 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 त्या गांवचे विशयी थोडे आमकां म्हायती मेळटा. सो आतां गोवा स्टार्ट केल्ल्यार, मंगळूर थंय गेल्यार प्रत्येक गांवांत एक ना एक चेडवाक आमी स्कॉलरशीप दिल्लेलो आसा. तशीच केरळांत. आनीक एक म्हळ्यार हांगा मस्त कोंकणींत 42 डायलेक्ट्स आसा म्हूण हांव आयकलेलो. दिल्लीच विशेश कसो म्हळ्यार हांव सांगल्या वरी सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स आसाची. कर्नाटका दाखून आसाची, केरळा दाखून आसाची, मागीर
बॉम्बे पुना दाखून येईल असाची तो सगळ्याली भाषा थोडे थोडे डिफरन्स आसा. हांगा आशिल्ली निमित्त एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार विंगविंगड डायलेक्ट शिकूं मेळटाचे. केरला कोंकणी, कर्नाटका कोंकणी थोडे थोडे व्यत्यास आसा. अंडरस्टँडींग वर्डा मिनिंगांतूय डिफरन्स आसा. त्या हांगा आमकां शिकूं मेळटा. आमगेले रिती रिवाज कसो ह्या शिकूं मेळटा. खंयचे खंयचे कार्यक्रमा वेळार विंगविंगड जन तांगेल गांवां कशी सेलिब्रेट करताची त्या आयकूं मेळटा. तशी कोण 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 न्हू आतां आमकां मस्त गांवाचे विशय सकट कळतर आसता. हांतू शब्द एक शब्द घेतल्यार कितले अर्थ आसा ह्या वेळ कळटा. उदाहरणार्थ भांडी. मिगेल जन्म पुना जाल्लो. म्हाका भांडी म्हळ्यार आयदनां. अनेक भाशेंत भांडी म्हळ्यार रथ. अनेक भाशेंत भांडी म्हळ्यार कार. आमी कॉन्टेक्स्ट आयकूका, कोण उलयता पळोवका, ताजे नंतर ताजे विशय उलोवका जावं जवाब दिवका. ना जाल्यार एका शब्दाचे अनेक अर्थ जातलो आनी त्या मनशाक हांव कसो सांगता हाजे अर्थ जायच ना. सो ह्या सगळ्या पाशी व्हड आमगेले अचिवमेंट हांगा लास्ट 25 वर्सांत. दिल्ली समाज म्हणटाना सगळ्यांक एक उडगास येता केन्नाय उलयतना विशय काडटाना अन्नदान. 2000 इयरांतू आमी स्टार्ट केल्लें अन्नदान. ताचे फुडें 98-99 करताले जाल्यार 2000 दाखून सिरियसली अन्नदान करूं सुरू केलेलें. अन्नदान स्टार्ट जालेलें वर्सा एक दीस करूंक. बीडी पै मम्माले उडगासार आमी एक दीस मेन अन्नदान स्टार्ट केलेलें. ताजे नंतर वाद्यार माम रघुनाथ पै हांणी इनिशिएटीव घेवन वर्साक प्रति म्हयन्याक सेकंड संडेक अन्नदान स्टार्ट केलें. 2004-05 आमी वारा एक दीस म्हळ्यार संडेक प्रति संडेक अन्नदान म्हूण सुरू केलें. करता 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 वर्साक 40 दीस आमी अन्नदान करताचे. प्रति आयतारा 1200-1500 जनांक वाडताचे हांगा. प्रति वर आमी स्टार्ट करतना खंय ना खंय बुकींग येतले हेच आलोचन केल्लें आसल्यार जायनाशिल्लें. जाल्यार आतां आमकां कॉन्फिडन्स आसा कसलेंय स्टार्ट कराची, चांग काम स्टार्ट कराची. देवालांनी सोम्याल आशिर्वाद आसा लायक कोण हें जाता म्हणून. कोविडा वेळार 1,25,000 मिल्स आमी जना दिल्लेले आसा. त्या टायमार हांगा ಒಟ್ಟು 6 की 7 जन मात्र येताले. बाकी सगळे घरकड दाखून हेल्प करताले. जाल्यार आमी तें अचीव केलें. खंय गांवां वचाची अशी कसले दिल्ली समाजा विशयी उलयतना कुडले तांकां एक उडगास येता मारी तुमगेले हांगा अन्नदान जाल्यार भारी चांग जाता म्हणून आमी पळयलां तें म्हणून. आज ही आमकां ऑल इंडिया दाखोवन कॉन्ट्रिब्युशन येताची अन्नदाना खातीर. खंयच्या हाका आमी अपील पेटयल्यार तांणी ह्या करता हांगा लायक कोण काम करता तुमी म्हणून. अशी करता करता लास्ट 25 वर्स ह्या सकड आमी अचीव केलेलो आसा. मुखा वयले 25 वर्स कसं करचें इतली धूर्त आलोचन करचे बदला नेक्स्ट 5-10 वर्स कसं करचें ह्या आलोचन करता 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 मुखार वरयता. मिगेल मठाक आमी ह्या 3 कार्यक्रम हेल्थ, एज्युकेशन आनी अन्नदान ह्या 3 हाजेरूय फोकस केल्यार आनी चांग रितीर करतर गेल्यार मस्त बेनिफीट मेळटलो. थोडे 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 मस्त कोर न्हू सम कर ना अशी कांय प्रयोजन ना. रजत महोत्सव कार्यक्रम ह्या फुल इयर आमी करतर आसाची. लास्ट 2-3 म्हयने दाखून चिके एक्टिवली विंगड कार्यक्रम जातर आसाची. आमगेल हांगा धर्मा काम मागीर कल्चरल तशीच फूड फेस्टिवल मागीर रिपब्लीक डे सेलिब्रेशन आसच्या पुरो असले विंगड काम ह्या प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करता म्हणून आयोजन केलेलें आसा. सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवका, चेडवांकय आपोवन हाडका आनी आमगेले समाजा विशय आनी आमी कसं करतर आसा हाची म्हायती सगळ्यांकय
दिवका आनी कोळका म्हणू मस्त जनान पार्टिसिपेट करता हांतू. आज ही सकाळ पशी व्हड दीस आमकां की रजत महोत्सवा कार्यक्रमा वेळार वापस पुन्हा हांव सांगता की कोण कोणें आमकां सहाय केलेलो आसा, मॅनेजींग कमिटीज कोण कोण आशिल्ले तांकां पुरा जाणांक आमी आभारी आसता. आनी आमकां इतले भव्य मंदिर बांदून दिलेले आनी मुखारसून आमी चांग रितेरी हाजे उपयोग करून घेवका म्हणून आमी आभारी आसता तांगेले. आनी आतां आमगेले सकट समाज बांधव पर जावन स्वाम्या लागीं आशिर्वाद मागून घेता. प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीनं आशीर्वाद करतात. एक समाज म्हणून कसं नाही समाज म्हणलं एक आचार असून विचार असून संप्रदाय असून चलचे एक रितीर चलच्याक ते एक समाज म्हणून सांगून घेता. कशी आमकां जन्म आयमच्यानच एक इष्टदेवू, एक कुलदेवू, एक धर्मपीठ आसता हीच आसता हीच. आमकां एक संप्रदाय म्हण आसा योच थोडे संप्रदाया व्यत्यास आसता. ते कसं न्हय ते कालाचे न्ही ते देशाचे संबंध जावन आता उत्सव असता ते साऊथ केंद्रात थोडे उत्सव व्यत्यास आसा, केरळांत व्यत्यास आसा. ते म्हूण देवस्व उत्सव आसता पुरो आसता. ताका म्हणून जाल्यार स्मृती ग्रंथान जाल्यार दिल्लें नसप ते म्हूण सांगून प्रधान आसले तत्वां व्यत्यास ना. आतां जोडी पुजा केरळांतूय आसा, हांगाय आसा, खंय कर्नाटका व्यत्यास आसा. इथे आतां शिरवण आयतारू कोची कडगल आयतारा मात्र शुक्राराना थंय जाल्यार तुळशीका करचे. व्यत्यास मस्त कसं नाही ना. संप्रदाय एकूच कुलदेव आसा विसरून गेले नासच्या बरो. ताका आमी तुमी हे तांगे प्रारब्ध आमगेले जाम नासले आचार आसा ते. आता दुसरे जाणा पश्चिम जागरण आता पक्षी जागरण खंय म्हाका सन की पक्षी जागे जायना कोण की पश्चिम जागरण दुसरं कोणाय येयले वचून निमगेल्यार कळेश ना. पश्चिम जागरण तांकां सांगपा म्हण आतां शूर केले आमकां पेपरार वाचितात आमी पश्चिम जागरण खंय पश्चिम जागरण पुजा खंय. आमगेल्या मात्र आमगेल्या समाजा मात्र सूचित आहे. उदाहरण के सांगचे प्रधान तत्व तंतु व्यत्यास ना. हे सर्वय समाजाक एकड करचे कोणे स्वाम्यान ते खातीर धर्मपीठ मागून घेतात. आमगेलो समाज इत्या आमगेलो समाज मालगड गोंयांत करून चमकले रित्याक धर्म स्थापन करचे खातीर धर्म सर्वस्व सोडल्या धर्मा सोणी विंगविंगड घरां राबिनी मागीर आमी कसनकीच व्याप्ती खातीर आमी दोरके कशें म्हळ्यार राबची जादी न्हय बोमची जादी बोमत आसतात. खंय दुखून खंय वरान आसाय की आज काली है कितली शतमान दुखून तशी आमी खंयची दूर दूर आसून मागीर ये देहलींत ही नगरी म्हळ्यार इंद्रप्रस्थ कोणाल गांव यो पांडवाल धन्याल गांव कृष्णाल गांव यो पांडवाल देवाल भक्तान वास कोर नसेल गांव यो. देहली म्हळ्यार संस्कृतान शब्दोच तो देहली म्हळ्यार उंबोरू सगळे भारत हा उंबोरू यथार्थ नाव तेजे ते
इंद्रप्रस्थ नगरी. आज कोणी वापरना ती असं इंद्रप्रस्थ गॅस ना बात नावनी चेंज करू ना काही पेरी खंय की आता प्रयागराज अलाहाबाद असेल प्रयागराज केले छान छान करतो असं ते आमगेल इथे ते तांनी गेले ना पुढे ना असेल आमगेल गावांक नाव पेपरार मी वाचिल्ले मुजाहिदीन संमेलन खेंबा तांतू सांगला आमगेल देशाचे चरित्र चेंज करता कोण चरित्र चेंज केले की आमकां गोत ना पुढे नाव ना असेल दिसत ही काय यथार्थचे नाव इथे इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवान निर्माण केलेली नगरी ही आम्ही एक बुक्कार वाचे ना तर गामची एरिया आमकुड गासना ते एरियात ताण बरयले ना एक 60 वर्ष पुढे तो पुढे ये देहलीचे भायर असेल खंय त्या गांवांकची इंद्रप्रस्थ म्हणून तसं संबंधू नाव असेल मागीर त्यात भितर गेला तर ते ना पेर खंचकी एक पेपर आरे आमी वाचिल्ले खंचकी हांगा एक एरिया तू खनन कोर मेळचे ना पुराण किला ते मेळ्ळ्या सान म्हणटा कितले बरोवन सोळ्या म्हळ्यार चरित्र बदलाव म्हणजे आमकां न्हय आमगें चरित्र कशी आमकां चरित्र कोण शिकयल्या आमकां चरित्र शिकयन ब्रिटिशांनी ना जाल्यार मिडल इस्टाच्यानी इतिहास तांगेन व्हड आमगेन कांय ना चरित्र आमगेन चरित्र आमकां तांणी शिकोवचें ना जाल्यार मार्क्सिस्टान शिकोवचें तांगेन जावंक जालें म्हण फेर आमी चमकले न्ही अयोध्यान आयज दनपार आतां सांगिल्लें थंय खनन कोर मेळचें ना आतां पयलीं मंदीर बांदूचें ना पूण तुमकां कळटा बाबरी मस्जिद असेल ते मान काडलें न्हय ते वेळेर हांकां जाल्यार मेळ्ळ्या म्हूण आर्काविसाक ते फातर मेळ्ळ्या ती म्हूण फेर हें देवळ बांदूचें ना काडचें ना खनन करचें ना कितलकी फूट म्हूण हांगेल्या ते मेळचें ना कितलकी फूट वचे आनीक व्हड व्हड फातर मेळ्ळा ती व्हड पद्माकार आसले फातर मेळ्ळा ती मात्र न्हय एक लिंग मेळ्ळा इतलें व्हड आसा लिंगा तें आसा पळयला ब्रह्मयम आसा इतिहास आमगेलें तें नाका कशी बदलावण जाता एक 7 म्हयने फुडें गेलेले वर्सा हे इयर मार्चांत की एप्रिलांत IIT गोरखपूर की गुवाहाटी की जमशेदपूर एकडचे KIM की दोन्हीतून एक तांणी एक कॅलेंडर केलें त्या कॅलेंडरान तूं सरस्वती न्हंयत तूं होळ मेळ्ळें न्हय हे पुरा वस्तू घालून आमगेलें चरित्र म्हूण केलें पेपरार वाचिना आमी कसलो गलाट ह्यो कम्युनिस्टालो चरित्र बदलावण करू बमता ती खंय कोण बदलावण केल्लें न्हय म्हूण आमकां कळ्ळां असो सांगीन चरित्र पुराण किला म्हणटा तेचे काय सांगीन हांगा आशिल्ल्या ही इंद्रप्रस्थ नगरी ही पांडवाल नगरी पांडव म्हळ्यार धर्मान चलचे धर्मा पर्याय तसल्या नगरी हे नगरींत भारताची गजल की राजधानी हांगेल समाज हांगेन रब्बिल हांगेन रब्बिले वेळार एक उद्देश कसा न्हय आमगेल्या दोरक्यांक एक 10 जाण मेळ्ळा पुरो कसा न्हय म्हळ्यार आमकां एकड जे आमकां आमगेलें रक्तांत आशिल्लें आमगेन एक समाज जे आमकां आमी मेळचे तशें जे आमकां आमी कसन करचें भजन करचें कितें करचें आतां न्हय पात विंगडच तशी
हांगा येवन गेल्यार भजन कोर न्हू हें कोर मागीर स्वामी हांगा येता आशिल्ले तें प्रधान जावन नाशिल्लें विसरला प्रकाश पै थोडे विसरलो सर स्वाम्यान हांगा येवचें आशिल्लें कित्याक हरिद्वारा वचाक 1976 सांगितलं ना 77 78 ते वेळेर देखून स्वाम्यान हरिद्वारा वचा सुरू केले हांगा देहली एवढं वचा जायना लास्ट मात्र सांगिना गीता मंदिराचे तेव्हा हरिद्वारा पुण्यतिथी आचरण करून हांगा येयलेले स्वाम्यान केन्ना हांगा ते सिंधी भवन खंय तें भवन खंय हें भवन खंय थंय खंय गिरपचे ते वेळेर स्वाम्याक चंदुकून आपोवन न्हू ते वेळेर आमगे न्ही मस्त लोक आशिल्ले हांगा आत ते आसा ना म्हूण सांगिल्यार चूक जाता ते वेळेर येन राबचे भेंगाच मस्त आशिल्ली तो गम्मतीनी आशिल्लो मू पुनांत आशिल्लो कासरकोट सीयू कम्मती पुरा ताणें नो हरिद्वारा पळोवंक घेवचें आशिल्लें ते वेळेर स्वाम्यान हांगा वचचें ना हांगा राबचें फस्ट स्वामी हांगा येयलेले वेळेर स्वामी आपोवन आनी फस्ट निमगेन कसन आमगेले स्वामी आयली स्वामी आमकां एक मंदीर जामकां स्वामी त्या वेळेर कोणेय अन्नदान जामकां अक्षरान जामकां तें जामकां म्हूण म्हाका दिता मागीर तें न्ही प्रधान आमकां आमगेले फ्युचरांत जामकां धर्मा विशयी आमगेले मालगड तंतू आशिल्ले आय कोणेय ते विशयान चर्चा करना ते वेळेर स्वामी आयले मागीर जात रे मागीर स्वाम्यान हांगा तुका हरिद्वारा वचें हरिद्वारा देखून हांगा तुका वापस वचें बॉम्बे प्रधान एके कडेन राबोवचें ते वेळेर केन्नाय मनां दिसचें स्वाम्यान येयलेले वेळेर आमगेर जामगा जागो घेतला हे बिल्डींग जागो घेवचे ना DDA चेअरमॅन आमची गेलो मागीर कसन ते 3 की 4 IAS ऑफिसर पुरा आमची गेले जाल्यार कसन गेल्यार प्रोजेक्ट जायना आडतसूचे आमगे लोक खंडा पडी आसा कश्टार चला आसितानी केन्नाय हांगा चवथ आमी ऐकिनान चवथ जमचे ना ते मेंबरशीप आसता ती ते लायफ मेंबरशीप आनीक 10 रुपया इतकी मेंबरशीप 210 रुपया तिकीची एक नवा 30 न्ही 200 ते वेळेर कश्टार चलचे जाल्यार आमगेन जामकां समाज आमगेलो आचार धोरका जायत मागीर स्वाम्यान कसलो की आशिर्वादान भुतान तुवें विशेष जावन भोवनेन स्वाम्याला आशिर्वादान हे आनी हांवें कोणाक स्वाम्याक भोवनेन स्वाम्या समर्पण केलें न्ही हे सगळे स्थापन स्वाम्याल दयेन जालें न्ही त्या आमगेल प्रयत्नार न्ही जाल्या भोवनेन स्वाम्याल अनुग्रहान जाल्या 4 जाण आसा ती जाल्ले ना स्वाम्यान मागून दिले ना देवचेला आसीत रे सिन्नान केन्नाय सांगचे सिन्न हांवें सांगीन सिन्नान मस्त एक पात्र आसा सिन्नान हांगा मस्त जाणान आसा ताणें केन्नाय स्वाम्यान दयेन जालें न्ही स्वाम्यान दयेन जालें भोवनेन स्वाम्याल तेज खातीर न्हू थंय बरोवंक गेल्या डेडिकेटेड टू भोवनेन स्वाम्याल दयेन जालें हें देहलींत आयज समाज जाल्ले ते वेळेर जाल्या नंतर मस्त जाण आमगेले समाजाचे आशिल्ले मस्त जाण चेडू आसली हांगा हें चलताने इतू ते चेडू आले व्यासोपासना हांगा करता न्ही मागीर हरिद्वारा येवचें आशिल्लें शुरवेक स्वाम्यालो होड आनी आमगेलो फस्ट चातुर्मास केलेलो ही देहलीच्या आनीक लास्टच्या बरो स्वाम्याल न्ही आमगेलो ओट्टू दोनी स्वाम्याल ओट्टू आमगेलो चातुर्मास केलेलो ते दोनी देहलीच्या आनी कोणाक ना ते
ते कोणाक जी आज उलोवन जाना कोणें उलोवन जाना खंयचेय पेंडेच्यानी बॉम्बेच्यानी उलोवन जाना मंगळूरच्यानी उलोवन जाना कोचीच्यानी उलोवन जायना तेंजाले नसने देहलीत मात्र मस्त काल रब्बिले नस चापरो तेविंगड नामणम संगनाती तेविंगड जल चातुर्मास म्हण 2002 नीतू 2010 तशी मस्त बरे पण देवानंग करून घेतले ते वेळेरी आमी सांगून येयनी ते चेडू शिकयतानी हरिद्वार हाडतानी स्वाम्यांनी शुरवेक आमगेले शिष्य स्वीकारजान दक्षिण भारत आमकां ते वेळेर शुरवेक येयले न्ही चेडू ना बोन स्वाम्याल ते वेळांक थंडे वेळ जेन्ना शुरवे चेडू हांगे न्ही थंय शुरवे आमी उलय न्ही बोन स्वाम्याल पुण्यतिथी ते वेळेर तितलीं चेडू वचतानी हांगा करतानी असे मुजे दानी आसा ती हांगा आजी कोणेय ना ती इत्या नाक्का ते विशीं आयती आमकां चर्चे मनान दिसना आज आमगेले खंयचेय गांवांत देहली म्हूण सांगना ती आमी बॉम्बे म्हूण सांगना ती मंगळूर म्हूण सांगना ती कोची म्हूण सांगना ती कोचीन चलपाताच ते राज्य निमित्त ग्रामसभे निमित्त त्यांनी हे न्ही करता ती स्टडी हे पुरा करता ती एग्जाम करता ती पुरा संस्कार जाम काम कसल्याक आज आमकां एकच समाज आमकां कसल्याक एक रथोत्सव करच्याक गंमत करच्याक रथोत्सव म्हळ्यार गंमत मागीर ती आज आमकां नाक्क म्हूण सांगीन न्हय आमी मनावरा ते प्रधान न्हय म्हूण देई एज्युकेशन हेल्थ धर्मा विशयांत नक्क वे आमकां आमगेले मालगड खंयच्याक येयलेले एकय समाज केले न्ही त्याक आज इथे आमकां ते विचार येना म्हणना तूं आज समाज म्हण सांगल्यार हे दुसरे ते नाम करता ती आमी ते न्हय मनावरा धर्मा विशयांत नाका मस्त उणें तातूंत हे नगरीनी कांय ना बॉम्बेंत पुढे बॉम्बेचे प्रतिवर्ष हरिद्वारांत व्यासोपासन घेतानी कितून चेडू वेतानी मागीर जाम न्हू दैसारा करतानी आतां ते वेयना ती आज आमकां हें कसलें ना आय ते मनान तुय ना स्वाम्यान तेच खातीर ती व्यासोपासना म्हूण घान दिलेली आज आमगेलो समाज हे देहलींत तुमी सांगच्या पुरोय उण आसा म्हूण खंडीत आमी सांगयाच्याक तयार ना ती कित्याक म्हळ्यार आमी गांवांत गेलेले म्हळ्यार तूं खंय आसा रे निमगेल्यार री देहली आसा आमी गोरेगांवांत गुरगांवांत आसा ती नाजाल्यार नोयडांत आसा ती ग्रेटर नोयडा आसा ती म्हूण सांगता ती हे देहलींत न्हय मे हे नगरींत न्हय मे हो तो सांगता धूर आसा जायत पिकनिका वचूका जाले नाजाल्यार आनी खंयकी वचूका जाले तावळ कांय धूर ना म्हूण दिसता न्हय तावळ आमकां नाका देवाल सेवा करका जाले ते एक भाग्यच ते भाग्या निमित्त सर्वत्र भाग्य मेळचें आमकां सर्वत्र अनुग्रह मेळचे देव फाटी म्हापश्या सुचें सर्वांक गेले देवाल अनुग्रह सर्वांक देवाल अनुग्रह नतील कोणेय ना ती नत्र नमदी प्रचलती चलती देवाल दय ना जाल्यार एक तण सरी उट्टान कांड दवरूं जायना खंय जाल्यार देवाचेर आमी कशी विश्वासू भक्ती श्रद्धा विश्वास दवरताय की ताका समजान आमकां देवान फाटी म्हापशेसून अनुग्रह करची
आम्ही प्रधान ते खातीर आमी त्या कळसणी करना ती हांगा देव कृष्ण ते कृष्ण आले असं ती कितलकी दिवस असे हांगा आचरण करचे कितलकी धर्माचे आसा हो गड्द जावन चलचे कसं नाही मला चवथ जन्माष्टमी चलता जलरी उणे देव कोण कृष्ण केदनाय आराधन करचे कोण कृष्ण ह्यो गमचे देव कोण कृष्ण इतिहास कृष्णा प्रतिष्ठा केली हांगा आमगेल समाजा कट्टड नाही होड देव होड देवान वास करचे घर देवाता आराधना खातीर आमी प्रधान जावन समाज करचे केल्ले न्हय आमगे धवळ पूर आमगेल मालगड्यान केलेले ते खातीर इतिहास आमगेल रक्तांत आसूचे आमी सुरवे करचे की खंयच्याय गांवांत मालगड गोंयांत न्ही सर्वे गेले फस्ट आमी केले न्ही की देवस्थान खंयचें एक देवस्थान काडा आमी 500-450 वर्ष नाल्यार 550 700 वर्ष 725 वर्ष गोंयांत दुखून फस्ट एक देवस्थानाक 450-450 वर्षां पोरणेच कारण कितें आमी सर्व गेले आमकां एक देव जाय आमकां एक कडजमच्याक एक जागो देव त्या कट्टड आसा जाल्यार कोण मेळटा देव देव मी गेलोय रे तो देव म्हाका आराधन करका म्हाका बर करचो त्या खातीर आमी देवाक आनी देव न्हू केन्ना आमकां पामच्यो पूर्व जन्मांतूय आत्म जन्मांतूय मुखावेल जन्मांतूय पामच्यो तो ताका आमी विशेष जावन करका जाल्यार करनाय म्हूण न्ही सांगीन आमी जाल्यार आमी आमगेले चेडवांक हितून समाज आसा ती उण्यान उणें ग्रेटर नोयडा आनी गुडगाम इत्यादी सर्वे मेळ्ळा री देहलीन तूं हे एरियांत उण आसच्या पुरो 500-600 घर खंडीत उण नाहीच आनी ते फरीदाबाद मागीर ते गाजियाबादा उणें आसा ती आमी त्या मेळ्ळा ती आतां कन्नड भवन आसा म्हणलें का आमगेले लोक हांगा आशिल्लो कन्नड भवनां वतनी केरळांत आसा जाल्यार मलयाळी समाजां वतनी तें सगळें दुसऱ्यान आमगेले आचार न्हय आमगेले विचारां समजले न्हय आमगेले आचार विचार विंगडच आतां ओणम आमी करता ना आमकां सांगीन न्हय आमी तातूंत जाल्यार वामना करचे सोडा उडगा आमी सांगीन आमी करची ते एसल आचार जन्माष्टमी रामनवमी चित्रा पौर्णमी म्हळ्यार हनुमान जयंती सुत्ता पुन्नव इथे आमगेले आचारू विंगड आमगेले विचारू विंगड खंयचे आसच्या पुरो ते भाशेंत व्यत्यास आसच्या पुरो जाल्यार यथार्थ भास उलयल्यार एकच संस्कृत ती आतां गोंयांत तूं सूड आसा ताका कुत्रो म्हणचे आयकीन आमी कोचिदी कडेन सांगता ती कुत्रो म्हण सुण्या कुत्रो पेट्टो सांग असं आजना आसच्या पुरो शब्द ऐकिला न्हू रे आसा ते यथार्थ थोडे व्यत्यास आसच्या पुरो आतां बांडी म्हणगिना गाडी पळया कन्नडान शब्द ते मलयाळान वांडी तेंच ते शब्द प्रादेशीक ते ताका कळा न्हय तो कन्नड कळा ताका मलयाळम कळा बांडी म्हळ्यार रोद न्हय सान गाडी सान हे आहार दवरचे असो आमी सांगिल्लें आसा ते शब्द थोडे व्यत्यास आसतात
यथार्थ शब्द घाला रे दोरकी भाषा जले ते इत्या खंयचे कन्नड नावे मलयाळम नावे आता ते कांजंगाडचे आनी मलयाळम उलोवन जे आसा आमकां कसले मना वचूं ना ऑन ऑन खंय कसन ऑन म्हूण हॉर्न हॉर्न रे हॉर्न म्हणल्यार तो म्हूण हयाळ म्हूण गलो तुका तुमी कुंदापुरा वचा कोणाकच उडपाच्या सरी मनावं चेष्टा कुंदापुराच्या सोडा ऑरके बरके खंय तुका सांगता ऑरके बरके होगते न्ही ऑरके खंय इतकी आमकां आयकला आयकिल्लें आमी होयके पळया खंयचे आसा एक भाषा का गोली एक भाषा का गाली बोली बोली हाँ बोली एक भाषा का बोली दूसरा भाषा का गाली लोकांनी मुयो तांतून आमी मनातूले कुकाना इत्या केलो कडे आता कासरकोड आनी केलो मलयाळम शब्द ते कडेन पळयल्यार सोवेत आसताले ते कन्नडांत ते नॉर्थ कर्नाटका आसा तांगेल भाशा पळयल्यार साऊथ केंद्राच्यान धामका इत्या तांणी आप पोंचेची नाकना दिल्यान नॉर्थ कर्नाटकाच्यानी मना गेलो तुका ते इत्या तशी भाषेत सांगता ती आमी ऐकिल्ले 12 किलोमिटरांतू व्यत्यास येता बॉम्बे एक मराठी आसा पुना एक मराठी आसा नासिकांत एक मराठी आसा प्रत्येक गांवांत हिंदी नावें आमी सकाळ सांगीन दनपार सांगीन मात्र थंय आमी अयोध्यांत आसूचें तो यो येयलोलो कोण शौराच्यो तागेल आमी उलयता आसा ती ताण उलयल्यार ताका कसरे मना वचना तो कसरकी उलयता आमकां मना वचना ते वेंकटेश हांगा 15 वर्सांनी यो दिल्लींत आसता ताका आपयलो इतली सांगता म्हणे कितें सांग रे तो म्हाका मना वचना स्वामी खंय मना गेलो तुका तो उलयता भोजपुरी भद्र खंय कसर हें भद्र आमी भद्र म्हणल्यार भद्र म्हणटाले सांगता यो म्हळ्यार कितें आमी यो भद्र म्हणल्यार महाराजाक शौर्य करचे भद्र खंय सांगेल तत्व आसता ते म्हणून ते हिंदी न्हय वे भाशेंत आसता जाल्यार आमी सर्वे ते पुराय एक सांगतात हिंदी तशी आमगेली आमी पुरा दोरकी तशी दोरक्यान सर्वांनी ओट्टू मेळ आमकां ती भावना आसून आमगेल समाजाचें हें आमगेल देवान आमी आराधन करता जाल्यार ते भावनेन देवाक सेवा केल्यार आमगेल समाज आनी खंयच्यान बर जाता तातूंत आमगेल पिळयेंक आमी प्रधान आमगेल पिळयेन दिवंक जाल्यार धर्मो रक्षितो रक्षितः कोणाक धर्म आश्रय पामता ताका धर्म रक्षण पामता तेंच आमगेल मनांत सुका आमगेल चिरडुबाळान दिवंक जाल्यार तें मुखार आमगेल मालगड्यान दिल्यार प्रधान तें केदनाय आमकां कूट ओट्टू आसूचें आमी मंच बारदु मडति बारदु कंचु कन्नಡಿ भारतु संचितार्थ कर्मगळु खंयचे आमगेल ओट्टू एमचे आमी केल्ले कर्म आमकां बुड घास जगन्नाथ दासान दोची म्हणून घास आमकां ओडू अकाल पंटीत अकाल म्हणल्यार अकाल पंटीत तागेल मन्नांतू आपण मस्त हंकारसल विद्या हें पुरंदरदासानी हें पद आयकून तागेल मन बदलावण जातके तागेल मांचोची भांगरा मंचो खेसील पाय तुतुल होड विद्वांस अशी आयकून आमकां राखचें आमी वरचें म्हळ्यार कर्म मात्र खंयचेय कोणेय घेवन वचना फेरी एक पेपर आमी एक वाचिल्लें एक सांगलां खंय की उडगासना हाडतच
एक सन्यासी एक घरांत आपणाला ओड सौकार मेलारी कंडापडी ओड सौकार आपण जेवण पुरा जाले जेवण जाले आगेल निमगे तू कसन जाई निमगे कसरे सांग तू त्या दित्ताव पुरा दित्ता जायत म्हाका काय नाका त्या संन्यासीनी ती सांगिना मला आम तुका दिता इतली एक सुव कल्ली तिका आका दिल्ली तू मेल्ल नंतर म्हाका ही आमी थंय आसता स्वर्गांत म्हाका ही स्वर्गा हांडी एक सुव काड बरं कोणे वर कोपेल घेता का समाधान दिली भई आमकां संधीम चॅक करचे आम व्हरचे म्हळ्यार आम केल्ल्यान कर्म मात्र ते मनांत आसून आमी कर्म आमगे चांग असो काय जाल्यार दैवीक केल्यार आमकां राखचे चांग कर्म करचे तशें जे आमकां आमी आमगेले प्रधान हें जे न्ही नाका म्हणून आमी सांगिल्लें व्हरतू अक्षरमय नाही अन्नदान आहे ते प्रधान ताज्यापशी वोड ते वेग धर्मूच ना म्हण आमी सांगना ते जाल्यार ताज्यापशी व्हड एक धर्म आमकां आसा आमगेल मालगड दुखून आमगेल संस्कार आमगेल आचार आमगेल विचार तो धोरणाचे तशी जाम आमगेल समाज विशेष बरेपणा कारणीभूत जाम का म्हूण व्यासरे नरसिंहाली ते श्री कृष्ण परमात्माली प्रार्थना करून ताज्यान आमगेल समाज सर्व विशयांत बरेपणा कारणीभूत जावो यशस्वी जावो म्हण देवाली पुनः प्रार्थना करून रबेतात गुरु तो दारू करुणा सागरु 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि भकुत जन पोष शरण जन गनाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोष विवर्जित
व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता गुरु विरक्त सहनशील श्री हरिय आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता
गुरुविरक्त सहनशील श्रीहरिಯ ಆಪ್ತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿದರುಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसंयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमी